प्रितीच्या भावान भयणो जायते फावटी आमी केन्नाच आमच्या जिवितांत न्हू कितें जाय जाल्यार आमी तें आमच्या जिविताक फायद्याचें जातलें काय पयलें पळोवंक लागतात. कितें करतलें जाल्यार कसलें काम करतलें जाल्यार लेगीन आमी ओके आमकां अमकें प्रॉफीट जाता, आमकां अमको फायदो जाता तें आमी पळयता. ओ आमी खंय वतात ओ कितें घेता जाल्यार हें घेतल्यार ओके आमकां हें मेळटलें अशें आमी पळयता. आनी आयज शुभ वर्तमानांत आमी असलीच एक परिस्थिती पळयता. गेल्ल्या आयताराक आमी आयकल्लें जेजून 5,000 लोकांक जेवण उंडो आनी मासरी दिली खावंक. हें पळोवन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता लोक जेजूक सोदूंक वेता आनी शिसांकूय बी सोदूंक वेता. आनी हें पळोवन जेजू कळटा की ते लोक आपणाक आपूण ती खुणां दाखयल्या म्हूण न्हू पूण तांकां तो खावंक उंडो मेळ्ळो ताका लागून ते आयल्यात म्हणून. आनी तो तांकां शिटकायता, तांकां शिकोवन दिता की तो जावन आसा खरो उंडो. हे तोगता तसल्या हे संवसारीक उंड्याचेर तांणी वावरचें न्हय पूण आपणाचेर आपूण तोगता भूक लागून सासणाच्या भूक लागची ना तसल्या उंड्याचेर तो पातयेवंक जेजू आपयता. आनी हेंच आमी आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता देव इस्रायल लोकांक मान्ना दिता खावंक. आनी कित्याक दिता तो, कित्याक तो जाणा की इस्रायल लोक आरोनाचेर आनी मोजेसाचेर शीन करूंक लागले. कित्याक तांकां ते जेन्ना गुलामांत आसलेले इजिप्तांत तेन्ना तांकां मेळटालें आनी तांचें जेवण जेन्ना सोंपलें आनी ते अरोण्यात आसतना ते म्हणूंक लागले आमकां कित्याक मरूंक हाडल्यात अशें ते चिंतूंक लागतात. आनी देव तांचें सगळें आयकता आनी तांकां मोजेस सांगता की तांकां तो माना दितलो म्हूण खावंक. आनी आमी पळयल्यारूय न्हू मोगाच्या भावान भयणो ते दिता आसतना देव तांकां नेमूय दिता. थोडे नेम म्हणल्यार कसले की तांणी आपणाक जाय तितलेंच जें काण तो दितलो जेवण दितलो तेंच तितलेंच घेवचें. सकाळीं उंडो आनी सांजेचें मास तो तांकां दितालो तें तांकां जाय तितलेंच घेवचें, तें दुसऱ्या दिसाक दवरचें न्हय. म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता की मनशान आपली आस हे संवसारीक वस्तूचेर घालची न्हय पूण आपणाचेर देवाचेर. देव तांकां पळयतलो हेंच तो सांगूंक सोदता. आनी एके तरेन आयज मोगाच्या भावान भयणो हीं वाचपां आमकां आपयतात देवाचेर भरवोसो धरूंक, देवाचेर आमचें आख्खें जिवीत लावन चलोवंक आयज आमकां उगडास करतात. ह्या पयल्या वाचपान आमी जें आमी आयकल्या ती ताचेर आमी नियाळ करतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. दुसऱ्या वाचपांतूय आमी पळयता भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक म्हणटा आमच्यो सगळ्यो आदल्यो चाली रिती आमी सोडून आमी आमची आदली सगळीं वायट जिवीत सोडून जेजूचेर आमी नदर मारून जेजूचें जिवीत जिवंक तो आज आमकां आपयता. आनी हें आमी करतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी देवाचेर आनी जेजूचेर पातयेवंक गरजेची. आमकां जेजू सदांच दिसा आमी मिसाक वेतात आनी मिसाक वेता तेन्ना आमकां जेजू आमच्या जिवितांत येता. आमी कम्युनियन घेता, आमी देवाचो उंडो आमी आमच्या जिवितांत घेता आनी हेंच आमकां बळ दिवंक जाय आमचें जिवीत चलोवंक. जायते फावटी आमी देवाचेर विश्वास दवरचे खातीर संवसारीक वस्तूंचेर चड विश्वास दवरलेली आसा. आमकां सदांच मीस आसा आनी हे मिसान आमकां उंडो आमकां स्वर्गीचो उंडो आमकां मेळटा आनी हेंच आमकां बळ दिवंक जाय. आनी आयच्या दिसा ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत हो आमी संदेश घेतला तो आयज जेजून आमकां दिल्लो आसा आपणाचेर पातयेवन रावूंक. तेंच मतीन धरून आमी 3 वस्तू मनांत धरुया. पयली म्हणल्यार जेन्ना बुकेक सांपडलेली तेन्ना इस्रायल परजा देवाचें बरेंपण विसरता पयले सुवातेर तेन्ना देव आपले पुजेक बुकेन तो वळवळायना पूण तो तांकां मान्ना दिता. हेच भाशेन जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत अवघड परिस्थितीन सांपडटलीं तेन्ना आमच्या जिवितांत अवघड घडीतां घडटलीं तेन्ना आमी देवान आमकां पयस केल्याय म्हूण चिंतूंक न्हय, ते ताळण्यांत पडची न्हय
पूण देव आमच्या लागीं सदांच लागीं आसा आनी तो आमकां पळयता हेंच आमी भरवसो दवरूंक गरजेचें हें आयज आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार पोरजेक पोरजां न्हू जेजूक सोदूंक गेली आनी जेजूक जेन्ना ती जेजूक मेळ्ळी पयलें तांचें चिंतप दुसरेंच आसलें की जेजू एक मॅजिशियन कसो तांकां उंडो आनी जेवण दिता तसलो मॅजिशियन कसो तांकां दिसतालो. पूण जेजू आयज तांकां शिकयता आनी आयज तो आमकांय शिकयता की तो जावन आसा खरो उंडो. आमी मोगाच्या भावान भयणो आमच्या जिवितान जेजूक सोदुया. जेजू आमच्या जिवितान आमी वावर करता थंय आमी आमच्या घोऱ्यांब्यांनी आमच्या शेजाऱ्या सांगात्या मदीं जेजू आमकां रावता आनी आमी जेजूक अणभवुया आनी ह्या जेजूक सोदूंक ह्या पोरजी भाशेन जेजूक सोदुया आनी जेजूचो संदेश आमच्या जिवितांत घेवया आनी तोखता तसले सर्गींच्या वंड्याक आमी मेळूंक आमी वावरुया. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावा भयणो एफेसकारांनी आदल्या जिविताची चाली सोडूंक आयज बागयांत पावलोवन तांकां उलो केलो आनी आयज आमकांय तो उलो करता की आमी आमच्यो आदल्यो चाली आनी सोडूंक जेजूचीच खरी पाटलादारां जावंक तो आमकां आपयता. ह्यो 3 म्हत्वाच्यो गजाली आयज आमी आमच्या मतीन धरुया आनी मिसाच्या बलिदानान जेन्ना आमी येतात आमकां सदांच म्हणला ते भाशेन मिसाच्या बलिदानान आमकां जेजू मेळटा. जेजू आमी कम्युनिया घेता आयज देखून आमी शेवतले हो उंडो आमी शेवता आसतना आमी आमच्या जिवितांत देवा लागीं मागुया की आमकां तेंच बळ दी म्हूण की आपणाक अणभवूंक आनी तो अणभव जो आमी घेतला तो जेजूच्या मोगाचो तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक. जी कोण आमची भावा भयणाक आजून पर्यंत जेजू पावूंक ना तांकां दिवंक आमी वावरूंक गरजेचें. हीच शिकवण मनांत धरून आमी नियाळ करतना देवा लागीं हीच करपाक मागुया. आमी जेन्ना जेजूक आमच्या जिवितांत शेवतलीं तेन्ना आमकां ताचेंच बळ आनी ताची शक्ती आमच्या जिवितांत येवंक आनी आमच्या जिविता वरवीं ताका आमी परगटूंक हेंच आमी मागुया.